नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीचेर जीसीएचे प्रतिनिधित्व करपाचो मान बाळूकूच साळकाराचो फुडार कळटलो। बीसीसीआयचे आम सभेन एसीजी तपासता बाळूची जाप। मायनिंग धोरण मंगळारा मंत्रिमंडळा मुखार मुख्यमंत्री म्हणटा छत्तीसगडातली कोळशा खण गेली म्हूण फरक पडना, गरज पडल्यार कोळसो आयात करतलो। केंद्र बदलता MMRD कायदो। स्वच्छ भारत नितळ गोय अभियान गोयभर सुरू, म्हयनोभर चलतले अभियान। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा डिसेंबर 2015 मेरेन गोय चकाचक करपाची मोख। मंगळाचे कक्षेन पाविल्ले मंगळयानान मंगळावेले जमनीचो पयलो फोटो पृथ्वीर धाडलो इस्रो। मंगळावेली जीवसृष्टी, उदक, मीन, वातावरणातले जीव जंतूंचो सोद सुरू। आणि घटस्थापनेन नवरात्रा सुरू, 9 दीस दसऱ्या मेरेन उत्सव। सगळेकडेन गरबा दांडियाचे उत्सव सुरू। देवळांनी देव देवींच्यो मखर आरती, पळयात गोयची नवरात्रा। खबरो विस्तारान। बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेन जीसीएचे प्रतिनिधित्व निमणे बाळू करता। शुक्रारा सकाळी निर्णय झालो। जीसीएच्या व्यवस्थापकी समितीच्या चडशा वांगड्यांक डॉ. शेखर साळकारान बसकेन गोयचे प्रतिनिधित्व केल्ले जाय आशिल्ले। व्यवस्थापकी समितीच्या वांगड्यांचे बहुमत आशिल्ल्याक बीसीसीआयच्या नोव्हेंबरांतल्या वर्सुकी आम सभेन प्रतिनिधित्व करूंक दितले म्हूण बीसीसीआयन म्हणला। दुसरे वटेन जीसीएन नोटीसीक दिल्ले जापेचो एसीजी अभ्यास करता। बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेन प्रशासकी फुडाराचेर आनी भारतीय टीमीचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा। बसकेन गोय क्रिकेट असोसिएशनाचे प्रतिनिधित्व कोण करतलो ताचे विशीं कोफुसांव आशिल्ले। निमणे शुक्रारा सकाळी बीसीसीआयन ताचेर निर्णय दिलो। निमणे सद्याचो अध्यक्ष बाळूकूच चान्स पडलो। जीसीएच्या व्यवस्थापकी समितीच्या वांगड्यांचे बहुमत आशिल्ल्याक बीसीसीआयच्या वर्सुकी आम सभेन प्रतिनिधित्व करूंक दितले म्हूण बीसीसीआयन म्हणला। ही बसका नोव्हेंबरांत जातली। We met all the BCCI officials. ताणे कितें म्हणलें की ही जी मीटिंग आहा वर्किंग कमिटीची नॉर्मली प्रेसिडेंटूच अटेंड करता मग फक्त एजीएमची आहा मीटिंग फुडली जी जातली नोव्हेंबरान ती म्हणपाक लागलो तुमच्या चान्स आहा घेवपाक इफ यू हॅव मेजॉरिटी बाय देन ओके म्हणलें कित्याक तो नंबरला फुडली मीटिंग जी आहा एजीएमाची म्हणजे एक्चुअली द इलेक्शन जातलें हाजें तेन्ना म्हणपाक लागलो तुमी इफ यू हॅव अ फॉर्मल अशें हे आसा रेजोल्युशन देन यू विल बी एबल टू अटेंड द नेक्स्ट मीटिंग। 2001तल्या क्रिकेट तिकेट स्कॅमान पेंडसे आयोगान जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडकेचेर आरोप दवरिल्ले। बाळू सध्या जीसीएचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान एसीजीन जीसीएची मान्यताय काडून घेवपाची नोटीस दिल्या। ताका लागून व्यवस्थापकी समितीन ताणें राजीनामो दिवचो म्हूण मागणी केल्ली। बाळू मात राजीनामो दिवंक तयार ना। ताका लागून बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेचे बाळून प्रतिनिधित्व करप न्ही अशें व्यवस्थापकी समितीच्या चडशा वांगड्यांक दिसताले। दुसरे वटेन एसीजीन जीसीएच्या जापेचो अभ्यास करपाक सुरवात केल्या। जीसीएचे जापेचेर कायदो तज्ञांकडल्यान सल्लो घेतले आनी ते उपरांत योग्य ऑथॉरिटीक रिपोर्ट दितले म्हूण एसीजीचो कार्यकारी संचालक संदीप जॅकीस सांगता। एसीजीक आपल्याक नोटीस धाडपाचो कसलोच अधिकार ना, ते शिवाय पेंडसे आयोगाच्यो शिफारसी मानून घेवपाचो पर्रीकार सरकाराचे मंत्रिमंडळाचो थाराव हो फक्त सल्लो निर्णय न्ही असो आर्ग्युमेंट जीसीएचो अध्यक्ष बाळू फडकेन जापेन घाला। बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीचेर सध्या तरी बाळूकूच मान मेळ्ळा। आपली बिडकी कळपाच्या जीसीएच्या निर्णयाक बाळू सध्या कायदेशीर आव्हान दिवपाची तयारी करता। दोतोर साळकाराचे जीसीएन नेमके पद कितें ते बीसीसीआयच्या नोव्हेंबरांतले आम सभेन स्पश्ट जातले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयच्या मायनिंग धोरण मंगळारा मंत्रिमंडळा मुखार येता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। छत्तीसगडातली कोळशाची खण गेली म्हूण गोंय सरकाराक फरक पडना, गरज पडल्यार वीज प्रकल्पाक कोळसो आयात करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 6 म्हयन्या भितर केंद्र सरकार धोरण थारावन कोळशाच्या खणींचेर निर्णय घेतलो अशें पर्रीकार म्हणटा। केंद्र सरकार मायनिंगाचे MMRD कायद्यान दुरुस्ती करपाचो आसा। केंद्र सरकारान दिल्ले 214 कोळशाच्या खणींचे लीज सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायल्यात। तातूंत गोयच्या IDCची खण गेली। ते खणींतलो कोळसो काडून सरकार छत्तीसगडान पावर डेव्हलपराक दिवपाचो आशिल्लो। थंयच्यान गोंयाक सवाय भितर वीज मेळपाची आशिल्ली। पर्रीकार म्हणटा खण गेली म्हूण फरक पडना, जाय जाल्यार कोळसो आयात करतलो।
काय फरक पडना आमकां काय ना त्याला एक पेट्रोल पंप बंद पडला तुझी गाडी बंद पडटा सो इफ द कोल ब्लॉक इज नॉट गिवन आय विल इम्पोर्ट द कोल इफ रिक्वायर्ड बट आय डोंट थिंक इट विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसिजन. पर्रीकार म्हणटा कोळशाच्या खणींचो विशय एकदाचो तडीक लावचो म्हूण केंद्र सरकारानूच सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्ले. कोर्टान निकाल दिल्ल्यान केंद्र सरकार कोळशाच्या खणींचेर धोरण थारावंक मेकळो. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जे कितें मागलेले तें सुप्रीम कोर्टान दिलां. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कितें मागलेलें गिव फायनॅलिटी टू द ऑर्डर गिव डिसिजन. अजून पर्यंत असले मामले सगळे जे कोर्टांनी आसात ते सगळे 20-20 वर्सां 15-15 वर्सां कोर्टानूच आहा. सो सुप्रीम कोर्टाक तांच्यान सांगलें तुमकां जाय तो निर्णय दिया पण फायनल दिया. सो दॅट केस इज नाव डिस्पोज ऑफ विथ दॅट ऑर्डर. सेंट्रल कोर्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसिजन. लेट देम टेक डिसिजन. एका म्हयन्यान क्लियर जातलें. केंद्र सरकार MMRD कायद्यान दुरुस्ती करपाचो आसा. तो केंद्रीय कायदो आनी धोरण गोयचे मायनिंगाकूय लागता. कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंगाच्या बाबतीत ते गोवा सरकार लागू जातं गोयच्या कॉम्पिटिटिव्ह implications are there. कित्याक तुमी चिंता करता? Restricted coal. Once they have cancelled, the Supreme Court role is over in that. Now let Government of India take appropriate decision and make necessary. ह्यो गजाली कितें necessary amendment हातून जर तूं कायद्यान केलें एक लायन घाली की गव्हर्मेंटाक कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग गरज ना विशय सोंपलो न्ही रे. सुप्रीम कोर्टान दिला जजमेंट बरोबर दिला. 6 म्हयने ताणें टायम पिरियड दिला विथड्रॉ करपाक. ताज्या भितर सरकारान योग्य तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी इकॉनॉमीक निर्णय घेवंक जाय which should be fair and transparent. कितलो घेतलो की जालो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. प्रधानमंत्री मोदीचे स्वच्छ भारत अभियान 1 सप्तका पयलींच नितळ गोयच्या नांवान बिरेस्तारा गोंयभर सुरू जालें. 2 ऑक्टोबर मेरेन अभियान नेट धरतले. म्हयनोभर ते चलतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार पणजेचे अभियान सुरू केले उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. डिसेंबर 2015 मेरेन गोंय चकाचक करपाची सरकाराची मोख. न्हंयन कोर उडोवपाचे बंद जावचे म्हूण पुलांचे दोनूय वटयां जाळी मारतले म्हणूनय तो उलयला. पणजे बेळगांव हायवेचे 4 लेनिंग 29 सप्टेंबराक सुरू जातलें. पणजे जुंता हावसाच्या सोपाणाचेर सारण मारून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा नितळ गोंय येवजणेची सुरवात केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या स्वच्छ भारत अभियाना खाला गोंय सरकारान ही नितळ गोंय येवजण चालीक लायली. डिसेंबर 2015 मेरेन नितळ गोंय येवजण पुराय करपाची मोख सरकारान दवरल्या. 19 डिसेंबर 2015 पर्यंत गोंय कचरा मुक्त जावंक जाय. क्लीन. सगळ्या शाळांनी सगळ्या सरकारी ऑफिसांनी 4 बीन सिस्टीम आमी इम्प्लिमेंट करतले ज्यात व्हरतात आनी मांडवीन उडयता. सगळ्या ब्रिजांक सायडीक नेटिंग करा. 2 ऑक्टोबराकू मासीव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सहभागी करून 29 तारखेक 9:30 वरांचेर 4 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे 4A बिगिन्स फ्रॉम कसलें जंक्शन म्हणटा मेर्शी जंक्शन. मडगांव शारांत नितळ गोंय येवजणेची सुरवात नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्ताद आनी आदलो आमदार दामू नायकान केली. So it is not only that we should do all the state work, but I would like to tell the public also to help us in doing. ही कॅम्पेन आयच्यान सुरू जाल्या ती 23 ऑक्टोबर पर्यंत वतली. आमी मातशे बँड जावन 4 जाण जर काडले जाल्यार बाकीचे 40 लोक आमकां हातभार लायतले. सांगे आनी कुडचडे आमदारांनी नितळ गोंय मोहिमेंत वांटो घेतलो. आयज सांगे प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या आजूबाजूचो परिसर जो आसा मोठी मोठी झाडां आशिल्लीं ती सगळी मारली आमी. म्हणजे सामकी हॉस्पिटलांच्या धर्यांतल्यान भितर सरतालीं. वो लोकांक एक सोचणी दिवपाक जाय की कचरो आसा तो व्हरपाक येता तेन्ना तुमी भायर कित्याक उडोवपाक जाय. तेन्ना हो जो प्रायम मिनिस्टरान जे आयच्यान 1 म्हयनो चालू दवरपाचें केलां असो एक बरें आसा. वास्को जाल्ल्या कार्यावळीत वीज मंत्री मिलिंद नायक आनी वास्को आमदार कार्लूस आल्मेदा वांटेकार जाल्ले. काल म्हाका रात्री 7 सीएमान आपोवन हाडलो. सगळ्या मिनिस्टरांक आपयले. सगळ्यांक डायरेक्शन दिला. एक्चुअली त्याचे प्रॉपर प्लॅनिंग 2 तारखेक जातले. मुर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान अशें डिसिजन घेतला की सगळ्यांक डस्टबीन दिला आनी हाऊस टू हाऊस डोर टू डोर कलेक्शन तयारी चालू केल्या. नितळ गोंय येवजण चालीक लायतना फोंडेचो आमदार लवू मामलेदार आनी फोंडे पालिके मदीं मातसो बोवाळ जालो. कोऑर्डिनेशन न्ही म्हाका दिसता खंय तरी म्हाजेर आनी स्क्रिनाचेर पर्सनल हें आसा एनिमिटी आसा. चूक जाली आमची लोकां कडेन क्षमा मागता हांव की असल्या कावन्सिलरांक आमी निवडून दिल्या म्हणून. साहेब. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
बुधवारा मंगळाचे कक्षेन पाविल्ले भारताचे मंगळयानान मंगळावेले जमनीचो पयलो फोटो पृथ्वीर इस्रोक धाडलो. द व्यू इज नायस अप हियर म्हूण मंगळयानाकडच्यान पयलो फोटो पावलो आनी ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरेन फोटवा सयत पावली. मंगळाचे जमनीकडच्यान 471 किलोमिटरांचे मंगळयान ताचे कक्षेन फेरे मारता. ह्या यानावेली वेगवेगळी उपकरणां वापरून आता मंगळावेली जीवसृष्टी, उदक, मीन, वातावरणातले जीव जंतू सारकेले गजालींचो सोद आनी अभ्यास इस्रोन सुरू जातलो. घेऊया एक विराम.